विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। दिवचले बाजारांतल्या रस्त्याची परिस्थिती सामकी गळगळ्याक आयल्या। रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी प्रवाशांक रस्तो सोदून वाट काडपाक त्रासदायक जावपाक लागला। फाटल्या दिसांनी ही फोंडकुलां फातर घालून भरून काडिल्ली, मात परत येरे माझ्या मागल्या परिस्थिती आसा तशीच परत। फातरांचोय जालो चुरो आनी रस्त्याचेर फोंडकुलां आनी चिकल म्हण थंयचे लोक सांगतात। आरडीएक्सको खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। त्यांना अशी वाट आलेली बारीशी डांबरात आणलेले त्यांना हांगासर आमी व्हडी बी सोडटाले हाडून ल्हान आसतना। आयज आमच्या भुरग्यांक अशें दिसलें की आमी जे पयलीं केलां पळय न्हू तें आमी थंय करून पळोवया म्हणून आमी ह्या रस्त्याचेर कोण जाला तो कोण त्या कोणाक आमी व्हडी सोडून आमच्या भुरग्यांना आनंद घेतला। तुम्ही रस्त्याची परिस्थिती पळयलेली आसा आनी आमी मे म्हयन्यान हेची इतले जागृती करून कितें हें करून बऱ्या पैकी हेचो रस्तो केला आनी आतां एका 2 म्हयन्या पर्यंत रस्तो कसो जाला तो पळया। आमी अशी अपेक्षा करता की अशीच रस्त्याची परत सुदारणा जावची फुडें सुद्दां आनी आमकां हेच्या पेक्षा बरी अपेक्षा कांय ना। 10 मीटर 20 मीटर मायज आसतलो रोड तो पिड्यार जाला आतां रोड आनी तो आतां कितले कोटी म्हणून तेंच्यांनी केला पळय लाख म्हणून केला तें म्हाका खबर ना। ते आतां तेंच्यांनी सारको करून घेवपाचो कित्याक लागून आतां लोकांक हांगासर खंयसून वाट आनी खंयसून रोड आहा पळय तो कळना आनी खड्डे पडलेले हांगासर सगल्याक आनी उदक लोक कट मारून वयता आनी भुरग्यांक हांगासर त्रास जाता। इस्कॉलाक वयता पयलीं आमी ल्हान आसतना वचा पळय गुण्यार वचून पांय धरून ती पद्दत आतां जाल्ली आहा।